गेल्ली 10 वर्सां एडॉप्ट केल्लो गांव जर तर सारको करपाक शकना जाल्यार तो 6 लाख लोकांचे उत्तर गोंयचे कितें कल्याण करतलो. जेन्ना तो पेडण्या भागात आयलो तेन्ना तांच्या वर्कर मिटिंगेक तांची जेन्ना बीजेपीची कोर वर्कर मिटिंग जेन्ना जाली तेन्ना तांच्या वर्करान ताका ग्रीन केलो. जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो की आज तूं उलयता भारतीय जनता पार्टीन प्रकल्प हाडले, नरेंद्र मोदीन आज प्रकल्प हाडले, देश मुखार व्हेलो. जेन्ना ह्या वाठारांत 2 प्रकल्प आयले, एक बोपा विमानतळ आनी दुसरे आयुष हॉस्पिटल, ते तुवें स्थानीक पेडणेकारांक पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो जाल्यार ताचें उत्तर आशिल्लें की ते आपल्या परबिवान येना. आपूण तेन्ना मंत्री तो नाशिल्लो तेन्ना आपलो एक्सिडंट जालो आनी कितें जालें ह्यो सगळ्यो खाण्यो. ताच्या धुवेक खंय नोकरी दिली ती रे बाबा कशी मेळ्ळी हाचें पयलीं एक्सप्लेनेशन दिलें. गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय की तुज्या धुवेक कशी नोकरी मेळ्ळी. आनी आज सामान्य गोंयकार जो आज उत्तर गोंयचो जो गोंयकार आसा ताका कित्याक नोकरी मेळना. फाटल्या दिसांनी ते आमच्या कॅन्डिडेटाचेर उलयताले खरी मेळ्ळी बरें सुने नाल्यार कितें करतले ते फाल्यां हें काडटले आनी म्हजेर आनी मीम चलयतले. सुनेक काय धुवेक कोणाक तरी मेळ्ळी हें ताणें क्लियर करचें कोणाक तरी. प्रश्न आज कितें आसा की तुमी जेन्ना एक म्हणा घरात जर आरशे असले आपल्या स्वताच्या जाल्यार दुसऱ्याच्या घरात फातर मारचे न्ही. सो जेन्ना तुमी आमच्या कॅन्डिडेटा बद्दल उलयता आमच्या कॅन्डिडेटाचे फाटले काडटा तेन्ना देव आमच्या बरोबर आसा. एक म्हणा सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स. आमचे कडेन कदाचित देवा कडेन उलोवपी लोक ना ते तांचे कडेन गेल्ले देवाक फोटून ते त्या सायडीन गेल्ले पूण देव आमच्या बरोबर आसा. जेन्ना ते उलयले तेन्ना रोखडेच सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट आयलो, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयली. बाबा रामदेवान जो घोटाळो केलो ह्या देशाच्या जनतेक पळय ताणें पतंजलीचे वखदाचो तेन्ना तुवें ताका लायसन दिलो. सो तूं आज सांग की ह्या हॉस्पिटलचे जालां तातूंत तुवें कितले करोडचो स्कॅम ह्या पतंजलीची वखदां तुवें हाडून घातल्या. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमचे ऑफिस बेरर त्या हॉस्पिटलांत जेन्ना भितर वचपाक आमच्या प्रेस भावा बरोबर जेन्ना गेले तेन्ना तांकां भितर वचपाक दिवंक ना. कसलो घोटाळा चल्ला थंय. बाबा रामदेवाचो घोटाळो चल्ला, बाबा रामदेवाची वखदां हाडून ब्लॅक विकता हें ताणें पयलीं स्पश्ट करचें. आज तुमी घेयात तो खंयच्या वाठारांत वता. आज आमी सकाळीं बिचोलेच्या गांवांत गेल्ले आनी थंय स्वामीजीक मेळपाक गेले. कोणें म्हाका सांगलें की अरे श्रीपाद नायक आशिल्लो मंत्री फाटल्यान म्हणून. आमी जाल्यार पळोवंक ना फियर पळयात की जर तर श्रीपाद नायक तुमच्या फाटल्यान आशिल्लो जाप तरी करपाची. आमकां आज वचत थंय भंय पडला. मया वाठारांत गेलो थंय मयेच्या शेतकऱ्यांनी मया रावपी मायनी डिपेंडंट लोकांनी ताका घेराव घातलो. तो कलंगूटच्या वाठारांत गेलो थंय ताका टॅक्सीच्या भावांनी घेराव घातलो. फाटल्या दिसांनी आमी उगवे गांवांत गेले. लागींच तुमचो गांव तो मातसो मुखार गेले की उगवे गांव. आतां हें सरकार सांगता की आमी म्हणटा प्रगतीक लागून हे हायवे बांदले, प्रगती केली आमी. कसली प्रगती? गोंयकारांक काबोर करून उडोवपाची प्रगती. आज उगवे गांवचे लोक हांव सांगता ते तांकां पडटले. हे हायवे आमकां लागून बांदूना, हे हायवे कोणतो वळपाक बांदून. कित्याक ते गोंय काडून तांचे क्लोनी फेंड जे अदानी आसात तांच्या गळ्यान घालपाक सोदतात आनी तो हांगाच्यान गोंयच्यान कोळसो व्हरपाक सोदता. सारकें उलयलो आमकां. जे आज हांणी रस्ते बांदल्यात त्या प्रत्येक दिसा एक गोंयकार आज मरता. जे पळय दारगळ आमचो पेडे जंक्शन ह्या वाठाराचेर जेन्ना आमचे गोंयकार भाव मरतात तेन्ना ह्या सरकारान ताची कितें तोडगो काडला की 7 मेयाक जेन्ना तुमी भरघोस पदांनी ताका पळय 4 जुनाक निवडून हाडटले तेन्ना फुडलीं 5 वर्सां बाई कलप उत्तर गोंयचे सगळे मुद्दे ती मागीर रिवर म्हादेर आसूं किंवा ज्यो आमच्यो न्हंयो जेन्ना फाटल्या दिसांनी आमी शिवोलेच्या गांवांत गेले जी शापोरा न्हंय जी वता ताजेर तो उलयतलो ब्रिजाचेर. पूण ती जी न्हंय आसा तें आमचें अस्तित्व आशिल्लें. मांडवी न्हंय आमचे गोंयचें अस्तित्व, जुवारी न्हंय आमचे गोंयचें अस्तित्व. पूण ह्या मोदी सरकारान ह्या बीजेपी सरकारान आमचें अस्तित्व मिटोवपाचो प्रयत्न केलो आसा. आज हांगा बशिल्ल्या सगळ्या जनतेक हांव सांगपाक सोदतां की शिवोलेची शापोरा न्हंय जी आसा बाबा आमचो राजन घाटे त्या गांवांतलो तो त्या शापोरा न्हंयचें नांव मोदी सरकारान काडून उडयल्लें आसा. ते शापोरा आनी उरलेले ना. आज ज्यो वेगळ्या वेगळ्या वाठाराचेर ज्यो फेरीबोटी आसात
त्या फेरीबोटीचेर तुम्ही पळयात सगळ्या न्हंयांची नांवां आसतलीं, पूण ह्या मोदी सरकारान आमचे गोंयचे अस्तीत आमच्या न्हंयेचें नांव काडून उडयलें. आज शापोरा न्हंयचें नांव जाल्लें आसा NW25 म्हळ्यार नॅशनल वॉटरवेज 25. जुवारीचें नांव काडून आज जाल्लें आसा NW111 म्हळ्यार नॅशनल वॉटरवेज 111. हें जाय आमकां गोंयकाराक आमचें अस्तित्व मिटयल्लें. आज तुम्ही पळयात आमचो ह्या पेडण्यां तालुक्यांतलो जो कल्चर आशिल्लो, आमची जी हेरिटेज आशिल्ली ती आज खंय तरी नश्ट जाता. आज प्रॉस्टिट्यूशन इतलें वाडलां. आज यूथ सगळे ड्रग्जान गेल्ले आसात. भुरग्यांक आज नोकऱ्यो ना. जेन्ना फाटल्या दिसांनी इशू जालो नोकऱ्याचो तेन्ना हो भाऊ सांगता की तो म्हणटा आंकडे म्हणटा आपल्या कडेन ना. आंकडे म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याक विचारात. अरे पापिया, तू सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो स्टेट मिनिस्टर फॉर स्टेट्स, तुझ्या सायडीन प्रधानमंत्री बसता, ताका मातसो एक फोन मार. कित्याक प्रधानमंत्री म्हणटा तो नीती आयोगाचो, ही हेड द नीती आयोग, आणि नीती आयोगान रिपोर्ट दिल्लो आसा की गोंय नंबर 1 पोझिशनाचेर आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आज ह्या गोंयचो प्रत्येक युवक आज नोकरेक तळमळटा. आज तुम्ही पळयात खंयची नोकरेक गेलो जाल्यार कोण 30 लाख मागता, कोण 25 लाख मागता, कोण 40 लाख मागता. आज सामान्य गोंयकार सामान्य मनशाक खंयच्यान हाडपाचें. आज तुम्ही प्रत्येक डिपार्टमेंटान वचत खंय करप्शन चल्लां. तुम्ही म्युटेशनाक फायल घातली तो थंयच्यान क्लार्क धरून वयर मेरेन पयशे मागता. फायल मुखार वचपाक पयशे मागता. तुम्ही कसली रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागपाक वचत, थंय पयशे दिले शिवाय तुमची कामां जायना. निर्णय करपाक जाय आमकां. जशें सामान्य मनशान जरी उलयना जाल्यार परिवर्तनाचो एक निर्णय केला. त्या निर्णयाक आमी सगळे जर वांटेकारी जाले, आमी सगळ्यांनी आमचे जर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समजून आमी माउथ टू माउथ कॅनवासिंग सुद्दां जर केलें जाल्यार ते मल्टिप्लाय जाता. आनी म्हाका खात्री आसा हे परिवर्तन उत्तर गोंयचे उमेदवार खलपबाई तांकां जैतिवंत करतले हेतून तीळ मात्र शंका ना. 12 सप्टेंबर 1996 तारीख घेऊया. या दिवशी त्या लोकसभेत महिला रिझर्वेशन पहिले बिल जर कोणी मान्य करतात तुमच्या या भावाने, म्हणून हा भाव तुमच्या समोर आज उभा आहे. मत द्या, पुन्हा पाठवा. माझ्या केसाची मस्करी करतात ते लोक. करा रे माझी मस्करी. हे बघ माझी तोडली बैठकी बसल्या पांढऱ्या केसांची. दुसरी बैठक बसलेली माझ्या बहिणी बसतात, तुमच्यासारखी छोटी माझ्या मुली बसलेल्या असतात. तर उडतात. मग 25 वर्षात तुम्ही तरुण 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 जे म्हणणारे त्या लोकसभेत काम केल्यामुळे आम्ही सांगणारे मिजाज मिरवणारे तुम्ही लोक, तुम्ही एक तरी उदाहरण देऊन सांगा की आम्ही हे काम केलं म्हणून. काम जायला पुढे जायला. आणि तुमची कृपा माझ्यावर 96 साली माझं पदार्पण दिल्लीत झाले आणि लोकसभेत त्यांचा मृत्यू झाला. शोक प्रदर्शन ठराव लोकसभेत मांडलो गेलो आणि सगळे नेते लोक उठून उठून भाषणा करतात. अशा वेळी म्हाका ती आठवण झाली ताबडतोब आणि धावत जाऊन मी सभापतींच्या अगदी जवळ घातले तो पायाकडे बसलो. कारण त्याच्या समोर जाऊन त्याला आडून जर गेलो तर विधानसभेत अत्यय त्या लोकसभेत व्यत्यय निर्माण झाला आणि अगदी गळ घालून 2 मिनिटाचा भाषणाचा टाइम घेतलो आणि ते भाषण केलं. त्या भाषणात मी सांगितलं अगदी आता तरी आवाज बघ तितकं कंठ असा असं ना असो. तर मी त्या गळ घातली त्या सभागृहात पंतप्रधानांना. अशी म्हणजे कथा झाली या पुलाची. 18 वर्ष 5 पंतप्रधान जाऊन गेले. गंगेतला पाणी कसं वाहून गेला. बोलवाच्या पुलासारख्या नदीतला पाणी वाहून गेला. कितकेशे पावसाळे झाले. 18 पावसाळे झाले. आणि कोलवाड पुलावरचं हो 200 मीटरचं पूल म्हटलं असो मान टाकून उभा. एक पायथ्या वाटेल दुसरं पायथ्या वाटेल मान माकडी काय सांगशील त्या कथा. आणि हो पूल काय फक्त नदी कुठं असा अवलंबून 2 तालुके जोडणारा खरंच पण राष्ट्रीय हमरस्ता
अगदी राजस्थानापासून कन्याकुमारी पण जाणाऱ्या त्या पुलावरचं अत्यंत, त्या रस्त्यावरचं अत्यंत महत्वाचं प्रकल्प. आणि हात जोडून विनंती केली सभागृहात की पंतप्रधान हो, हात जोडून तुमका विनंती करतो, 1 वर्ष त्यांचा पहिला वर्ष साध्य येण्या अगोदर या पुलाचं काम पूर्ण करत गोमंतकी जनता तुमका माथ्यावर घेतलेली म्हणती. हस्तांदोलन करू लागले, चिठ्ठ्या देऊ लागले, अभिनंदन करू लागले आणि पंतप्रधान मला ये म्हणून सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी माझ्याकडे अर्ज घेतला येऊन खास मंत्र्याची नेमणूक केली आणि तुमका आठवतात काम सुरू केल्यापासून वर्षभराच्या आत कोलवाडच्या पुलाचे काम पूर्ण झाले, उद्घाटन झाले, पण त्या दलित लोकांनी आमंत्रण नका दिले. आठवत आहे का शिवने पुलाचा म्हणा, फकीरपाड्याचा म्हणा, व तुमच्या फळ तळणचं म्हणा किंवा आमचं बैलगाडचं पूल म्हणा, हे सगळे पूर्ण करण्यासाठी काम केले. तिळारी बंद पडलेली तिळारी सुरू करून दिली. किती नाव आणि त्यांचं पक्ष, त्यांचे नेते माझी अशी किल्ली उडवू लागले. म्हणून काय वेळा काही गोष्टी तुका सांगच्यो पडटल्यो म्हाका. मुके जनावर परवडले, निदान गायी दूध तरी देतात. बैल शेती बाजूला करतात, त्यांची उपमा कृपया करून कोणी गैरसमज करून घेऊ नये. मी कोणाची तुलना काय प्रकार करेन, पण माझं एकच मागणी, तुमची आमची एकच मागणी, पंचायतीन तुम्ही जो पंचायत सदस्य पाठवतात तो जर पंचायत सदस्य 5 वर्षात झोपलो तर तुम्ही उगी होतात ना. त्याला रस्त्यात तुम्ही विचारतात काय नाही निघलं आमदार, तुम्ही उगे होतात. देव मांजरेकर आमचे आमदार असले, त्याचं काही मोठं शिक्षण नसलं, गाव ते फिरत लोकांची समस्या जाणून घेत, त्या समस्याची त्यांना जर लिखाण करण्याची नसेल तर घडत. मागच्या माझं भाचो असा, मी त्या भाच्याकडे करून घेते. हा तुमचं काम बरोबर ना मामा? जाणू मामा आपण खरं काय वाटत, जे कॅपिटलिस्ट असा, जे मालदार पार्टी असा, त्यांना जर अकोमोडेट करच्या खातीर कॅबिनेटाचे अप्रुव्हल घेतात, ते एग्रीमेंटान बदल करतात आणि 40,000 स्क्वेअर मीटर हॉटेल बांदच्या खातीर एका कंपनीक लिजार दिता 40 वर्सां. पूण ते सुवातेर आमच्या टॅक्सीवाले भाव थंयसरूच लटकून दवरता. सो हे तुम्ही लक्षात दवरचे. हांगा खुबशी महिला आसात, त्यांच्या घरान प्रत्येकाच्या घरात टॅक्सी आसा. प्रत्येकाचो भाव नाजाल्यार घोव नाजाल्यार चेडो थंय टॅक्सी वतान थंय करता, वतान थंयसर बाबा भाडे खातीर रावता. हे लक्षात दवरचे तुमी. सरकार आमकां कसो फसयता तो. आणि हे गजाली जर सुटावे जातले जाल्यार केंद्र सरकारान कलर वाईट धाडची अत्यंत गरज आसा. पेडणे हो म्हाल आमचो मतदारसंघ आयज मेरेन निग्लेक्ट केल्लो आसा सरकारान, आमदारांकूय निग्लेक्ट केल्लो आसा. सो प्रत्येक ज्यो गजाली आसात, आमच्यो आयुष हॉस्पिटलान आमकां बाई नोकऱ्यो ना, मोपा आमकां नोकऱ्यांचे प्रावधान केल्ले ना आसा. जे म्हण सांगता दाखय आमकां प्रोविजन आसा जाल्यार एग्रीमेंटान. टॅक्सीचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय भाई. कॉम्पेन्सेशन लोकांचे जेंच्यो जमनी गेल्यात तेंचे कॉम्पेन्सेशन अजून अडकून उरला. हांगा आसा सगळे शेतकरी भाव, तांचो विशय सुटावो जावपाक जाय. धारगळ गांवांत एक्सिडंट जायत आसा, हेजो एका भावान म्हटलें की थंय एक्सिडंट जायत आसा. त्या सगळ्या ग्रामस्थांची, धारगळ सगळ्या लोकांची मागणी आसा थंय फ्लायओव्हर जावचो म्हणून. उगव्या गांवांत ह्या सायडीन गांव आसा, आलतडी पलतडी सगळी शेतां आसा, तांकां त्या शेतान वचपाक वाट ना आसा, गाडयो वचपाक वाट ना आसा. शेताच्यो ट्रॅक्टर बिक्टर कितें आसा ते वचपाक वाट ना आसा. त्या वाटेचे प्रावधान भाई कडल्यान अपेक्षा आसा, ताणें तेचे करचे म्हणून. अशे सगळ्यो गजाली जर जावंक जाय जाल्यार सगळ्यांकडे माझे हात जोडून विनंती आसा की ह्यो जर गजाली जर जावपाक जाय जाल्यार केंद्रान आमच्या उत्तर गोंयचो आवाज बुलंद जावपाक जाय आणि हो आवाज रमाकांत भाईचोच आसपाक जाय. आमच्या
पेडणे मतदारसंघातील नोकर भरती तिथे काहीच स्थान नाही. सगळे हैदराबाद, बेंगलोर आणि दिल्लीचे सगळे व्यवस्थापन आणि सगळे त्यांनी आपापले सगळे स्टाफ भरलेले आहेत. त्यामुळे आत्ताच ॲडव्होकेट जितेंद्र गावकर यांनी सांगितलं की जीएमआर कंपनीने तिथे प्रावधानच केलेलं नाही आणि सरकार आमचं मुख गिळून गप्प आहे. कारण त्यांनी त्यांच्या सरकारनं ते ठरवलेलं आहे की इथे पेडण्यातील लोकांना कुठेच स्थान द्यायचं नाही, तरच हे इकडे आमच्याकडे असे राहिले तर आम्हाला मतं मिळणार. त्यामुळे आम्ही जागृत राहून यावेळेला आम्हाला एक उत्कृष्ट असं नेतृत्व आणि उमेदवार दिलेले आहेत श्री भाई कलम यांना आम्ही निवडून आणलं पाहिजे. प्रोजेक्ट खूप येले पण पेडणेकार भिकारी झाले. जॉबाकडे जॉब ना. आयज आमचे भुरगे एक 5वी पासून तो फुडले भुरगे खेळपाक सोदतात, क्रिकेट खेळपाक जाय तर सराव करपाक सोदतात, पण तांकां नेटा ना. वायगोड्याच्या ग्राउंडाचेर सराव करतात आनी मॅचीक वयतात. थंयसर हारोवन येतात कारण प्रॅक्टीस घेवपाक तांकां सारको ग्राउंड ना. कारण वायगोड्याच्या ग्राउंडाचेर सारखे सकाळी आणि हे धावपाक बिवपाक भंय दिसता. व्हडले व्हडले टीम उरवते मॅची करतात, तेतून ते हारतात आनी हारतात. आमकां खूब जाण दिसता आमचो भुरगो जीसीएच्या हेका वयता, कॉम्पिटिशनाक वयता आनी हारोवन येता म्हणून.